ती सगळी उजवाडांचो बाळ जल्माला राय जल्माला मनशा कुळाचो नारोग जल्माला राय तो तरी दुर्बळ गावडे मोरये मुस्त्यार निदला. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आईच्या राती जल्मल्या आमच्या सर्वंदरा जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसू तुमचे सोबे आसो. भाव भयणीनो, जेजूचे जनन मनशापण वृता करूंक प्रेरण. जेजूचे जनन मनशापण वृता करूंक प्रेरण. हाका पूरक जावन इरेनेव म्हणल्या महान सांतान म्हणली उतरां. गॉड्स ग्लोरी इज मॅन फुल्ली अलायव्ह. गॉड्स ग्लोरी इज मॅन फुल्ली अलायव्ह. आणि सगळ्या पवित्र पुस्तकाचें केंद्र वाक्य जावन आसा गॉड सो लव द वर्ल्ड दॅट ही गेव इज ओनली सन टू मॅनकायंड. देवान मनशाचो सोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक मनशा कुळाक ताणें वपसून दिलो. मनशाची नीत करूंक न्हय बगर मनशाची सोडवण करूंक. आज भावा भयणीनो, देवाच्या मोगाचें फेस्त, आमच्या सोडवणेचें फेस्त, देव मनशापण घेतिल्लें फेस्त आनी ताच्या मनशापणा वरवीं आमकांय मनशापणान जियोंक प्रेरण दिवचें फेस्त. देखून हें फेस्त संभ्रमान आचरण करून येदोड्या संख्यान आमी सांगाता मेळ्ळ्या. व्हडलो संभ्रम तुमकां दिसता भायर भितर ह्या सगळ्या भायल्या संभ्रमा सांगाता भावा भयणीनो आमकां एक आत्मीक दादोसकाय लाभूंक जाय. आनी त्या देखून हांव पाद्र्या पाशी दावडो लापून म्हणून गेल्लो घरा काल्याक कुमसार जावंक. हे मिसाचें बरें भेटोवच्या पयलें फादर रोशना कडेन हांव कुमसार जालो आनी नितळ काळजान हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक तुमच्या मुखार हांव आसां. देवाचें मनशापण आमच्या काळजान आनी दादोसकायन बरोवन दी आनी आमचें मनशापण आनीकय वाडोवन दी. ही कृपा सोम्या कडेन मागून नितळ काळजान हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमच्या पातकांची आमी दूख धरया. सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगेदान संकवार मरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं सर पदवेदा देवा आमची काकुळट करू आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावू.
आम्ही प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा इबो पवित्र रात खऱ्या उजवाडाच्या परजळान तुवें भरली. कित्याक आयच्या राती तुज्या एकल्याच पुताक काळोखांतलो बुडलेल्या संवसाराक उजवाड कसो पाटयलोय. गोरवांच्या गोट्यांत तो आमकां आमेचो अस्कत बाळोक जालो, तरी तोच तुजो सारको व्हड आनी पदवेदार सर्गा संवसाराचो धनी म्हूण आमी थीर बाबार्थान सतमानता. देखून एक दीस सर्गार ताच्या सांगाता संपूर्ण उजवाडान तुजी महिमा आनी संतोष बगूंक आमकां वर म्हूण आमी मागता. त्यास आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. काळोखान चलतल्या लोकांक एक उजवाड दिश्टी पडलो. मोरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फंकलो. तुवें तांचो आनंद वाडयलोय, तांचो संतोष चडयलोय. लुवणेच्या समयार संतोषतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात, तशें ती तुजे मुखार आनंद बरी जातात. कित्याक मिद्यानाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें तांचें बारांचें झू, तांच्या खांद्या वयलें लांकूड, तांचेर जुलूम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयलें. धरणीर झणझणतलीं सगळीं पांयतणां आनी रक्तांत लोळयलीं वस्त्रां उलपन वेतलीं आनी उज्याचो ग्रास जातलीं. कित्याक एक बाळोक आमकां जल्मला, एक पूत आमकां दिला. ताच्या खांदार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दवरलां, विस्मीत भूत दिनार पदवेदार देव. ससनीक बाप शांतीचो कुंवार, ताचो अधिकार वाडत वेतलो आनी ताच्या राजांत सदांकाळ शांती आसतली. दाविदाच्या सिंहासनार बसून तो आपलें राज चलयतलो. आतांतावन नितें खाली न्यायनितीन आनी प्रामाणीकपणान तें राज तो थीर करतलो आनी सांबाळटलो. दळबरांचो सर्वेस्पोर आपल्या मोगाच्या बोळान हें सगळें करतलो. देवाचें उतर हें. सबका जन्माला तारो देव झाला मुनशा बाळू. आज आमका जन्माला तारो तो ख्रिस्तो मी. आज आमका जन्माला तारो देव झाला मुनशा बाळो. आज आमका जन्माला तारो तोच ख्रिस्तो मी. सर्वेस्पराक एक नवे गीत तुम्ही गाया. सर्वेस्पराक परसानो सद्गीता गाया. सोम्याकमच्या हसिया नाव ताचे वागणा तारो कमका आज मला. सोम्याकमच्या हसिया नाव ताचे वागणा तारो कमका आज मला. आज आमका जन्माला तारो देव झाला मुनशा
कारण दिसपडते तुम्ही गाजया मैमाताची जनांगा परगट करा ताची ती विस्मित कार्या सर्व सांगतळया तारो कमका आज जल्माला ताची ती विस्मित कार्या सर्व सांगतळया तारो कमका आज जल्माला आज आमकां जल्माला तारो देव जाला मनशां पाडो आज आमकां जल्माला तारो तोच ख्रिस्त सगळी सृष्टी उल्हासू येता ता सोम्या सदांच सगळे पृथ्वीची मुनसुबी करच्या सजनांका करीस नीट जोडून दिता तो तारो आमकां आज जल्माला सजनांका करीस नीट जोडून दिता तो तारो आमकां जल्माला आज आमकां जल्माला तारो देव जाला मनशां पाडो आज आमकां जल्माला तारो तोच ख्रिस्त सांत पावलोनो तिताक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. मोगाळ बोवा, सगळ्या मनशा कुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या. सर्व अधर्म आनी संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारांत नितीन आनी भक्तीन जियोवंक आनी आमच्या वत्या देवाच्या आनी सोडवणदाराच्या जेजू क्रिस्ताच्या महिमे बरीत येण्याक बागी बरोशान वाट पळोवन रावंक ती कृपा आमकां शिकयता. आपणाकच ताणें आमचे पसत बलिदान कसो भेटोवन दिलो. सर्व खोटेपणांतली आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक उर्बेता तसली एक पोरजा विंगड करून दवरचे खातीर ताणें हें केलें. देवाचें उतार्यें. Suntusan Bob Mar Bethlehem Shera Taro Kazayla tuja dara Suntusan Bob Mar Bethlehem Shera Taro Kazayla tuja dara Sergin sorai munsha marzala munsha sodomchak muni zala Servești pora cei, Servești pora cei Serve spor तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया
त्या दिसांनी आगुस्त चक्रवर्तीन सगळ्या रोमी संवसाराचें जनगणन करूंक जाय म्हणून फर्मान धाडलें. हें पयलें जनगणन क्विरीन सिरियाचो अधिपती जावन आसल्या काळार काडिल्लें. देखून समेस्तां आपलें नांव दाखल करूंक आपापल्या स्वंत गांवाक गेलीं. जुजे दाविदाच्या घराण्याचो देखून गालिलेयाच्या नजरेत शहरांतावन जुदेयांत आसलेल्या दाविदाच्या शहराक बेतलेहेमाक आपलें नांव दाखल करच्याक गेलो. ताचे लागीं करार जाल्ली ताची पतीण मरी ताचे संगता गेली. थवळ ती भरलेली गरबेण. ती थंय आसतना तिचे प्रसूतपणाचे दीस भरती जाले आनी ती आपल्या प्रथम भुरग्याक एका पुताक प्रसूत जाली. ताका तिणें फाळयांनी गुटलावन एक खावणेंत न्हिदायलो, कित्याक चात्रांत तांकां जागो मेळोंक नासलो. त्याच गांवच्या मैदानांनी थोडे गोवळी जागे रावून आपल्या हिंडाचेर रातीची राखण करन आसले. थवळ एकाच सणे सुरेस्पराचो एक दूत तांचे मुखार उबे जालो आनी देवाचो प्रकाश तांचे भोंवती फांकलो आनी ते भियान थरथरले. तो दूत तांकां म्हणालो, भिये नाकात, पळया, सगळे परजेक व्हड संतोशाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयलां. आयचे राती दाविदाचे नगरी तुमकां एक तारक जल्मला, तोच क्रिस्त सोमे. आनी हो तुमकां एक गुर्त, फाळयांनी गुटलावन खावणेंत न्हिदायलेलो एक बाळक तुमकां मेळटलो. तितल्यार एका सणे देवदूता सांगाता सर्गींच्या दळभराचो व्हड एक जोमो दिश्टी पडलो आनी देवाची स्तुती करीत म्हणालो, महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती देवाक मानवल्यात त्या मनशांक संवसारी. देवाचे उतर हे जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या म्हयन्याच्या 9 तारखेर भरती 15 दीस जाले आमच्या येसारी सिस्टरांच्या कोवेंतांत धार्मीक आंगवण्यो, शाश्वत आंगवण्यो आसल्यो. आनी आमचो बिसायब एमिसाचें बलिदान भेटोवंक आयिल्लो. ताणें शर्मावच्या सुवेर अशें सांगलें, सेमिनरिस्ट आसात, याजकपणाची तरबेती जोडटात, तांकां एकलो पाद्र्याप क्लास काडून आसलो. क्लासीचो विशय कितें म्हूण सांगल्यार शर्माव सांगचो कसो म्हूण सांगून. शर्माव सांगचो कसो. आतां पाद्र्याप सेमिनरिस्तांक सांगतलो, काजराच्या शर्मावाक मोरना शर्माव सांगूंक जायना, मोरनाच्या शर्मावाक काजराचो शर्माव सांगूंक जायना. काजरो शर्माव सांगता आसतना तोंडाचेर इल्लो संतोश आसचे, इल्लो प्रकाश आसचे, व्हंकले न्हवऱ्याक एक धैर्य उत्तेजन तुमचें असलो जायचें. खंय एक जोक सांगीत, एक हांसोवंक सांगीत. व्हेरी गूड. ताच्या उपरांत ताणें सांगलें, तर मोरनाक शर्माव कसो जायचें अशें उलयता आसतना एक सांगून आसलो. तांणी एकल्यान सवाल केलें, सर्गा विशयान शर्माव कसो सांगचें फादर म्हूण. पाद्र्या म्हणूंक लागलो, सर्गा विशयां सांगतना तोंडाचेर इतलो प्रकाश बरोचे की दे शूड बी लायफ. परजळ, सर्गाचो परजळ, दैवीक परजळ तुमच्या तोंडाचेर आसचें. सर्गा विशयान सांगचें म्हळ्यार सुलाभ न्ही. सर्गा विशांत आतांच सर्गा भायसर या म्हणल्यार बरी आयकतल्यांक भोगजे. एकलो भितर म्हणूंक लागलो, सर्गा विशयान जालें म्हूण, यमखंडा विशयान सांगतना शर्माव कसो जायचे. ताका पाद्र्या म्हणूंक लागलो, तुमचीं तोंडां एकामेका पळया, तितूंत आसल्यार पुरो. भाव भयणीनो, शर्माव सांगतना तोंडां कशीं आसतात आमचीं. सर्गा विशयान सांगतना परजळ जायचे, यमखंडा सांगता आसतना
मनशाची तोंडां आतां असल्या बरी आसचे म्हण सांगलो अर्थ कितें म्हळ्यार आमी एमकोणांत आसा म्हण सांगून जालें म्हळ्यार आमची तोंडां तशींच आसात म्हण जालें आनी परत्यान ताचे विशयी विवाद येवची गरज ना म्हणल्यार बरी जालें. तर आज जेजूच्या जल्माचें फेस्त आनी हो शर्मो सांगतना आमची तोंडां कशीं आसची, आमची तोंडां उल्हासान आसची. कित्याक म्हण सांगल्यार देवा पुताच्या जननाचें फेस्त आनी थंय खंय सर्ग सोडून संवसारांत येवन जल्मोवचें, देवपण सोडून मनशापण घेवचें. दैत्य धर्मांनी अवतारा विशयान उलयतात, ती देवाची दुसरी अवतारां. पूण जेजू ह्या संवसारांत जल्मलो आमच्या देवाचें एक अवतार न्ही. खरोच देव, खरोच मनीस जावन देवपण बकलेक दोन मनशापण घेवन जल्मलो एक विशिश्ट घडीत. आनी तशें म्हणटा आसतना आज शर्मो आयकतना आमच्या तोंडाचेर संतोश आसचेच. संतोश जाता आनी की जावना जाल्यार एक दोन जोक्स हाचे पयलीं हांव खंय सांगल्यात जावंक पुरो. नवोस्तो पाद्र्या पयलो शर्मांत ताचो आनी तेय नतालां फेस्ताक, नतालां फेस्त एक हप्त्या पयलेंच ताची वोट जाल्ली. असोच लोक मस्त आसा. नवोस पाद्र्या म्हणटना इल्लें नर्वसनेस आसा आनी शर्मा सांगूंक तो वत धाडटलो ताका तोंडांत उतरां येनातलीं. ताका एकच एक उतर येतलें, जुवांव 3:16, जुवांव 3:16, जुवांव 3:16. आनी ह्या जुवांव अध्याय 3:16 पंक्तेंत म्हणून हांवें सांगलें सगळ्या पवित्र पुस्तकाचें केंद्र वाक्य जावन आसा तें. आनी थंय आमकां सांगलां देवान मनशाचो इतलो मोग केलो की ताचे एकल्याच पुताक ताणें मनशा कुळाक ओपसून दिलो, मनशाची न्हीद करूं न्ही बागा मनशाची सोडवण करूं. आतां हाणें शर्मा सांगता आसतना लोकां जांबाय सुरू जाल्यो, न्हिदोंक सुरू केलें. सांगलें सांगता जुवांव 3:16, जुवांव 3:16. एकलो आमच्या विन्स्या बाबरी मुखार बसून बरें करून आयकून हांसून 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 कुशीर आसलो. एका तरेची मजा तो बगतलो. मीस जालें ह्या पात्र्या भारी अत्रेक विन्स्यामाक म्हणी म्हजो शर्मा समजलो, तो भारी खुशेर आसा म्हूण सांगून ताचे लागीं वचून आळे बा तूं शर्मा आसूंत आसलोय, म्हजो शर्मा तुका बरो लागलो की, तुमचो शर्मा म्हाका बरो लागलो म्हण आसलो न्ही, तर तूं कित्याक आसलोय? म्हजें नांव जुवांव, म्हाका तेगी बायलो 16 जाणां भुरगीं. जुवांव 3:16 म्हणटाना म्हज्या बायलेचो भुरग्यांक सुडो आसा आयलो, तुवें म्हजेंय नांव काडलें, म्हाका संतोश जालो, देखून हांव हांसलो फादर. भाव भयणीनो ती एक हळ्ळी, त्या हळ्ळयेंत नातालांच्या फेस्ताचो संभ्रम आनी त्या हळ्ळयेंत क्रिस्तांव धर्मच कळीत ना. हळ्ळेचीं भुरगीं, आश्रमाचीं भुरगीं सगळ्यांक सांगात हाड अभिगार एक संभ्रम करता. भुरगीं हांगा पळयता, केक दिता, टॉयज दिता, खेळ खेळयता. उठ्ठो ताचो उद्देश कितें म्हळ्यार जेजूच्या जल्मा विशयांत ह्या भुरग्यांक इल्लें कळीत करीचें. भुरग्यांक सांगूंक सुरू केलें क्रिस्ता जयंती, क्रिस्ता जयंती. हे भुरगे खंयच्या उमेदीर नात, सो क्रिस्तागी जयंती घेवन. आनी हे भुरगे टॉयज काणून तांच्या संवसारांत आसता आसतना पोखरी सुनील कुशीर आसलो, पोखरी सुनील कुशीर आसलो पाद्र्यापान पळयलें आनी ताणें सवाल केलें, तुमकां वडोवता न्ही क्रिस्ता जयंती विशयान हांव सांगता, तुमी टॉयज काणून केळोन आसात सोड. हांवें सांगलें काय आयकनात. पूण सुनिलाक क्रिस्ता जयंती म्हळ्यार समजता म्हूण दिसता. सांग रे सुनिला, क्रिस्ता जयंती म्हळ्यार काय जालें रे? सुनील उबे रावलो म्हणून लागलो, फादर क्रिस्ता म्हळ्यार म्हाका गोत्त ना, जयंती म्हळ्यार म्हाका गोत्ता म्हणून लागलो. जायत रे, जयंती विशय आमी सांग रे म्हणे. ते म्हजें गर्लफ्रेंड फादर म्हणून लागलो. भाव भयणीनो आज जेजूच्या जल्माचें फेस्त थोडें हांसूंक थोडें नियाळ करूं. ती एक शिक्षकी, त्या शिक्षकीन भुरग्यांक हे प्रबंध दिल्लो आनी त्या प्रबंधांत पयलो पाठ तिणेंच तांकां सांगलो, दुसरो पाठ तुमी बरयचे भुरग्यांनो. हांव प्रस्तावान दितां पूण कंक्लुजन तुमी बरयचे. टिचरीन काणी सुरू केली. एक मोई आनी एक तनागोडो, एक मोई आनी एक तनागोडो ही सांगता आसली, बरें इश्टागतीत आसली. मोई बारी जागृतकायेची, सगळ्या गिमांत तिणें पावसा विशयान मात चिंतलें
आतां चड खावचें नाका, पावस इले दीस कश्टांचे, देखून जाता तितलें खाण स्टॉक करून दवरया अशें म्हूण सांगून मुयेन सगळ्या गिमांत तेणें हांगा वचून कश्ट काड मिनत काडन जायतें खाण दास्तान करून दवरलें. पावस सुरू जालो. आतां पावसल्या दिसांनी आपणाक जोड दवरलें, जमो करून दवरलें खावंक म्हाका कांय पिकीर ना म्हण आसता आसतना तना गोडो धांवन आयलो आनी म्हणूंक लागलो, आळे मुये तूं आनी हांव इश्ट न्हय वे, हांवें कितेंच संग्रह करून दवरूं ना, म्हजे लागीं कांयच ना. आतां सबात दीस हांव खायनासतना हांव मोरोंक जालां. तुज्या लागीं हांव आयलां मुये, तूं म्हाका भयणी भाशेन तुवें कितें संग्रह केलाय तांतले इल्लें म्हाकाय दी, नाल्यार हांव मरतां अशें म्हणटा आसतना काणी आखेर केली. टिचरीन प्रबंध आखेर केलो आनी टिचरीन म्हणलें आतां ह्या काणयेचें अंत्य तुमी बरोवंक जाय भुरग्यांनो. आनी भुरग्यांनी बरोवंक सुरू केलें. आनी टिचरीन विचारलें, लॉय तुवें कितें बरयलां रे पुता? हांवें बरयलां हेत पडपशा मात्ती गावन ताय गे न्हू तूं, तशें बरयलां रे पुता तुवें? ताणें आयरना कडेन विचारलें, तुवें घालें बरयलां रे पुता? सरोप मांडली तुका, हांवें कश्ट काडटना तूं भोवन घातलोय न्ही, आतां हांव सुशेगाद कातां, तूं पटनासतना मोर म्हूण बरयलां. वय रे पुता तशें बरयलां गी म्हणटा आशिल्लें. शॉना कडेन विचारलें, शॉना तुवें कितें बरयलां रे पुता? ताका शॉन म्हणूंक लागलो, टिचर तो गडो म्हजो इश्ट आनी त्या देखून ताच्या दोळ्यांत हांवें दुकां पडयलीं, पोटाक नासतना मरता म्हूण सांगून ताणें सांगलें. हांव म्हजें काळीज एका आवय भाशेन, जर तर म्हजो भुरगो येवन तशें म्हणत जाल्यार हांव कितें करती आसली? म्हज्या पोटाचें सोड न्हू, हांव म्हज्या भुरग्याक खावंक दिती आसली. तो म्हजो भाव कसो, तो म्हजो पूत कसो, तो म्हजो इश्ट कसो. आनी त्या देखून टिचर हांवें अशें बरयलां. त्या मुयेन आसलें सगळें तरण्या गड्याक दिलें. तो सुशेगाद खावन उडोवन नासून धांवलो. पूण ती मोई बुकेन मरण पावली. टिचर म्हणूंक लागली, शाबास शाबास शॉन, ही काणी करेक्ट तुवें बरयली. आनी हें जावन आसा देवान केल्लें अदीक वर्तें महान गणीत मनशा कुळा खातीर. देवान आपणाच्या एकल्याच पुताक उपसून दिलो. ताच्या पुताचें मरण ताच्या दोळ्या मुखार आसलें, तरी पूण ताणें मनशाचो चड मोग केलो ताच्या पुता प्रास, आनी त्या देखून ताच्या एकल्याच पुताक ताणें उपसून दिलो. आनी हें जावन आसा क्रिसमस, आनी हें जावन आसा त्यागाचें बलिदान. कशें मुयेन केलें तशें देवान केलें. आनी हें भाग मनशा कुळाक देवान दिल्लें वर्तें देणें म्हूण सांगून हे बोवापुरबायचें लिसांव त्या टिचरीन त्या भुरग्यांक शिकयलें. भाव भयणीनो, नतालां बेस्ताचो संभ्रम तो. इस्कालांत एक नाटकुळो दवरलो आनी ह्या नाटकुळ्यांत जायत्या भुरग्यांक अवकाश करून दिल्लो. थोडे गवळी, एकलो जुजे, एकली मोरी आनीक इतर व्यक्तित्वां थंयसर. ह्या एका भुरग्याक भारी एक आशा आसली, आपणाकी एक पात्र हांव मेळाचें म्हूण सांगून. पूण तो भुरगो मेरीक एकदम अस्कत भुरगो आनीक उलोवंक तिके घुसपडटलो. ताका दिल्यार सगळो नाटकुळो पाठ जायत म्हूण टिचरीन सिस्टरान ताका तें पात्र दिवन नातलो. तरी पूण ताचें हट्ट, सिस्टर म्हाका ल्हानसो पात्र म्हूण दी, म्हाकाय नाटकांत अभिनय करूंक जाय. टिचरीचें मन खरगलें, सिस्टराचें मन खरगलें. म्हणूंक लागली, जायत पुता तुका एक ल्हानसो पात्र दिता. तो पात्र कितें म्हूण सांगल्यार तुवें एका छत्राक असो मालक जावचें. जुजे आनी मोरी तोकोन येतात आनीक तुज्या छत्रा कडेन येवन बागलाक ठोके मारतात. दार रप्पा उक्तें गरीजें, ताचें तोंड पडोवन हांगा जागो ना घट्ट ताड्यान तुवें ताका धण सोडिचें, दार धांपून सोडिचें. तें हांव करता म्हणूंक लागलो. आनी आतां भाव भयणीनो, नाटकुळो जाता येता आसा आनी हो तर भुरगो बारीक कुश्शेन राखून आसा, शिकयता जुजेक आनी मोरी एक म्हूण सांगून. आनीक इल्लो मोठो थाळो काडून थंय रावला. जुजे मोरी तोकोन येवन टक 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 नॉक करतना उक्तें गेलें, कोण तुमी? हांव मोरी, जुजे भरली गरबीण. आनी त्या देखून हांगासर बाळंतेर जावच्या जागो खंय मेळोना.
तुजे लागीं आमी आयल्या हांव तशें चत्तरांत आमकां इल्लो जागो मेळत गी म्हूण सांगून कशें शिश्टान सांगलां तशेंच ताणें केलें. हांगा जागो ना रप्प मारलें ताणें दार. पूण ताचें काळजाचें दार रडलें. ताणें पळयल्लें मोरयेच्या जुजेच्या तोंडाचेर तांची बिरमो ताका दिसली आनी एकूच फावटी दार ताणें उक्तें केलें आनी म्हणूंक लागलो, जुजेबा मोरये बाय येया येया येया, इस्कालाक रजा, क्रिस्मसाक एक हप्तो रजा, इस्काल करीत आसा, इस्कालांत येया, एक हप्तो रावून उपरांत सकाळ वसा म्हणूंक लागलो तो. भावा भयणीनो, ल्हानसो भुरगो पूण ताचें काळीज उदार आनी हें जावन आसा देवाचें काळीज. तो एक क्रिस्तांव मोची, कॉबलर म्हणटात मोच्याक इंग्लिशांत, आनी ताचें काम जावन आसलें शूज रिपेरी करचें. ताका देवाचो भारी मोग, पूण मनशाचो ताका मोगूच नातलो. देवाचें आराधन जायतें करतलो. कशें आमची थोडीं मनशां कार्मेलगुड्या वेतात, बिजय वेतात, पाड न्ही वेचें, आनी खंय खंय रेतिऱ्यो कॅरिस्मॅटीक रेत्यो सगळ्यांनी वेतात. भारी मागण्याची मनशां म्हण दाखयतात, पूण राग नाकारत आसता, कोपलारत आसता म्हणटा पळय तशें एकूच फावटी लढाई झगडें करतात. तसलो हो मनीस. ताच्या मागण्याचो फळ जावन एक दीस देवान ताका सांगलें, आज तुका हांव दर्शन दितां. भारी खुशी ताका. देवा तूं म्हाका दर्शन दिवंक येताय? हांव अत्रेगान राखून रावता म्हणूंक लागलो तो. आनी त्या दिसा घराक सगळें घर नितळ केलें ताणें आनीक 9 वरांचेर राखून बसलो. म्हजो देव म्हाका दर्शन दिवंक येता म्हूण सांगून 12 वरांचेर एकलो दुबळो मनीस आयलो. म्हणूंक लागलो, हांव बुकेलां, म्हाका कांय इल्लें जेवंक दी. हांव म्हज्या देवाक राखून आसा, चलता गी ना हांगासर, तुजी करंदाई, गेट आवट म्हणूंक लागलो तो. ल्हानशें तोंड करून तो गेलो. 3 वरांचेर एकलो भिकारी आयलो आनी म्हणूंक लागलो, आमी जेवंक ना, खावंक ना, म्हाका भूक लागली, हांव भिकारी आनी म्हज्या आंगार सारकें वस्तूर ना, म्हाका काय न्हेसोंक पांघरूंक खंय पोरणे शर्ट न्ही जाल्यार दी. वेताय की ना, म्हज्या देवाक हांव राखून आसा, तूं म्हजें मूड डिस्टर्ब करता, गेट आवट म्हणूंक लागलो तो. गेलो तो. सांजेर 6 वरांचेर एक प्रायस्त मनीस आयलो दांडो काडून, हांव अस्कत जालां, म्हाका चलोवंक जायना, आमी जेविनासतना सुमार दीस जाले, खायिल्लें म्हाका दिशी गी म्हणूंक लागलो. म्हाताऱ्याक कितें लागल्या बूद म्हणूंक लागलो तो. तसोच दांडो काडून वेताय की ना हांगा हांव म्हज्या देवाक राखून आसा. आनी राती 9 वरांचेर तो परत्यान मागणें करता आनी म्हणटा, देवा सकाळीं हांव न्हिदोळ पर्यंत हांव राखून रावलो, तुवें म्हाका दिश्टी पडटना भास दिली, पूण तूं येवंकूच नाय, तुवें म्हाका निराशी केली. असलो देव म्हाका कळीत नातलें आनी असलें देवाचें भजन करता म्हूण सांगून म्हाका निजायकी सुरसुरे भोगतात. देव म्हणूंक लागलो, आज तुज्या घरा हांव 3 बोटी आयलो. 3 बोटी आयलोय वय, हांव आयलो एक दुबळो मनीस जावन, एक भिकारी जावन, एक प्रायस्त मनीस जावन, पूण तुवें म्हजी वळख धरली नाय. भाव भयणीनो, बोवा पुरबायचें कंतर आसा, ल्हाना भावा भयणी थंय मेळ्ळो जेजू मोजो बाळ मोरयेसो, रडच्या बाळशाच्या रुदानान तो मेळ्ळो. लंबू कंतर आसा आनी ती कंतरांत घाल्ले सादारण मातेवाच्या 25व्या अध्यायांत जेजून म्हणलें, निमाड्या जेवणा वेळार कितें जातलें, हांव कसो तुका, तुवें कसो म्हाका ह्या संवसारांत देखलोय, कशें तुवें म्हाका ह्या संवसारांत ट्रीट केली त्या विशयांत. भाव भयणीनो, उजवाड म्हणलें पत्र आसा, तुमकां थोडें येता जावं पुरो. आनी हें पत्र उडपी दिस हांव फाटल्या 6-7 वर्सांत हांव प्रगट जातीत आसा आनी हातूंत हें बोवा पुरबायचें लेखन आसा. आनी ह्या लेखनाचे थोडे विशय हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता. देव मनीस जालो, मनीस केतना मनीस जायत म्हणलें सवाल. देव मनीस जालो, मनीस केतना मनीस जायत म्हणलें सवाल. आनी हाका पूरक जावन हांवें मिसाच्या सुरवेर सांगली उतरां ती हांगाय बरोवंक घाल्यांत, गर्दांच्या वाट्यार बरोवंक घाल्यांत. जेजूचें जनन मनशापूण रुता करूंक प्रेरण. जेजूचें जनन मनशापूण रुता करूंक प्रेरण. आनी ह्या आर्टिकलान कितें बरयलां, क्रिस्मस सगळ्या संवसाराक संभ्रमान आचरण करचें, शांतीचें फेस्त. पूण भाव भयणीनो, पदकाक लागून आपणातावन पयस केल्ल्या मनशाक देवान आपणाच्या पुताक ह्या संवसाराक धाडतना भासवणी केल्ली उत्पत्ती पुस्तकांत, भुमी वायकुटांत. आनी ताच्या उपरांत देवान परत्यान मनशाचें स्वार्थ वायट आनीक मनशापण सोडिल्लें पळोवन देवाक राग आयलो आनी देवान पुर्तुगाल धाडलो. आनी पुर्तुगाला मुखार सगळें सर्वस्व नाश जावन गेलें. नोय आनी एक कुटाम आनी सृश्टीची सगळी एक जोडी देवान राखिल्ली.
आणि 40 दिसांचो शिरांदरीचो पावस येता आसतना सगळे नासान येता आसतना देवान म्हणली उतरां उत्पत्ती पुस्तकांत देव सुरसुरलो कित्याक म्हूण सुरसुरलो सगळें हांवें रचल्लें म्हाका बरें दिसलें हांवें नाश केलें न्ही आनी मुखार हांव संवसाराक बुडतुगाल धाडचो ना म्हूण सांगो ताच्या उपरांत देवान हंताचेर सर्वणीची येवजण हातीन घेवन जेजू क्रिस्ता मुखार तें पंथा पावयलें पूण हांगासर आसा सवाल भावा भयणीनो मनीस आज देवी ना देवसारी ना म्हणलें धोरण घेवन जियोवच्या आधुनीक वैज्ञानीक काळाच्या मनशापणाचें खोटेपण परत मीत मिरोवंक लागलां की एकच जिवीत इतलें वायट करून जिये म्हणलो जिनोस मनशा थंय पळोवंक मेळटा उन्नावो तेलंगणांतली घडिता राष्ट्राच्या राजधानी निर्मयाचें घडीत आनी ताच्या उपरांत सरी साबार घडिता हांगा विवर्शिल्यांत मनशा थंय शिकाप जाणवाय सडल्या संवसाराक वैज्ञानीक प्रगतीच्या काळार आजच्या ह्या काळार कित्याक मनशा मदें इतली खून हल्लो पंगड जुलूम अत्याचार आकांतवाद मूलभूतवाद हिंसा निरंतर चलून आसात म्हणटा आसतना मनीस आपणाचें मनशापण विसरला काय म्हणलें सवाल आनी त्या देखून दिला हेडिंग देव मनीस जालो मनीस केन्ना मनीस जायत नेक्स्ट सवाल आमी फाटीं पडून आसा चरित्र मुखार समकता 2019 वर्स चरित्र मुखार समकता मनीस फाटीं समकता हो जावन आसा विपर्यास हांगासर विवर्शिला भावा भयणीनो एका वाटेन आर्थीक प्रगती सामाजीक वेवस्था सुदारण मनशाकूळ परत आदल्या काळाक फाटीं वतागी म्हणलें सवाल दोसता आदल्या काळाचो मनीस मन जाती बरी जियेतलो देखून समाज सृश्टी केली म्हणून सोशियोलॉजी समाजशास्त्र आमकां सांगता मनीस मनशाक वागड जावंक पावलो ही स्टार्टेड हिटींग मॅन टू मॅन आनी त्या देखून मनशाक कांटळो आयलो आमी अशें जिवचें सारकें न्ही आमी संघटीत तरान मोगान एकवटान जियेचें म्हूण सांगून मनशानूच मांडावळ घाली आनी अशें बरी समाज रुथा केल्ली भावा भयणीनो चरित्र मुखार वेता मनशाकूळ फाटीं वेता आनी कितें जाता मनजातपण संवसारान दिसता अशें म्हूण सांगून बरयलां पंगड बांदून आपणाक जाय नसलेल्यांची पाट धरून तांचो संवार करचो एकामेकाची मनां खावची एकामेकाची मांसां खावची आपणाक जाय तें सलिसायन न्हय तर हट्टान म्हणी बळान म्हणी जोडूंक प्रयत्न करचे कशें म्हणी करनो जीव गेल्यार ओडना म्हूण सांगून हट्ट बळ बलात्कारान पोंताक पायता म्हूण सांगून खंयचेलेय उपाय जावं दीत मनशान घेवचे पेल्याक पांयां तळी मस्तूंचे हिंसात्मक स्वभाव मनशाचो लिप्तो विकार मनोभाव प्रगट करता आनी परत्यान आनी एक सवाल दिला जीवनांतल्या संगती मध्ये जिवीत सोदचें जीवनांतल्या संगती मध्ये जिवीत सोदचें बरो संबंद रुत करच्या बदलाक संतोषान जियोवच्या बदलाक हरये कडेन अशांती आनी झगडे मनस्ताप अशें हांगासर दिला जायत्यो संगती भाव भयणीनो जम दिताच आपणाची जबाबदारी संपली म्हणली सूख चिंताप लागून भुरग्यांक जाय तशें जियोंक सोडटना बरेपण घडची साध्यता उणी शिवाय चड जावचें तशें दिसना आनी असल्या संवसारार भावा भयणीनो आखेर करच्या पयलें आज हांव आनी एक आर्टिकल वाचून आसलो आनी तातूंत दिला हो विशय आमी जियोवच्या संवसारांत आज संतोष खरो संतोष नपय जाला न्ही सकाळीचे पेपर वाचा टीव्हीचो न्यूज पळया काळजा मनाक हर एकल्याच्या खंत आसा गी खंत आयकोंक मेळटा गी अवघडां सोरपणां जीवघात अत्याचार खुनी इत्यादी इत्यादीची पट्टी लांब लांब जावन वता आसतना सवाल दोसता मनीस कित्याक इतलो वायलंट जाला मनशा ती मनशापण कित्याक मारक जावन आयला मनशा ती मनशापण कित्याक मरण पावला मनशां खातीर मनजाती प्रास कीळ मट्टाक मनीस कित्याक देवला असल्या संवसारांत क्रिस्ताचो मनशापणाचो संभ्रम आज आमी चलयतना क्रिसमस देव मनशापण घेवचो संभ्रम आपले देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो स्पॅनिश भाशेन क्रिसमसाक नेविदाद म्हणटात इटालियन भाशेंत क्रिसमसाक नाताले म्हणटात फ्रेंच भाशेन क्रिसमसाक नोएल म्हणटात अशें म्हूण सांगलें जॉय अशें म्हूण सांगलें हॅपिनेस अशें म्हळ्यार इल्युमिनेशन अशें म्हूण सांगल्यार प्लेजंट वेदर अशें म्हूण सांगल्यार डॅझलिंग डेकोरेशन अशें म्हूण सांगून अर्थ म्हूण सांगून बरयलां तर
क्रिसमस गितां कितें संदेश दितात? सर्गीचो वैभवत्व पासारतात. क्रिसमस स्वीट्स कितें संदेश दितात? मनशा जिवीत गोडशें जायचें म्हूण संदेश दितात न्ही. क्रिसमसाची नखेत्रां कितें संदेश दितात? काळोखांत उजवाड दाखयचें म्हणटात न्ही गी. सांता क्लॉज कितें आमकां सांगता? सांता क्लॉज एकामेकाक आमी गिफ्ट जायचे, आपणाचें उणें करन असलें सगळी दान दिल्लो एक निकोलस म्हणलो बिस्प आज सांता क्लॉज म्हूण नांव वाडला. जाल्यार आमी एकामेकाक गिफ्ट जायचे आनी हो संतोश एकामेकाक पाशार करीचे म्हणटा आसतना गर्दनाचो गोठो, दुर्बळकाय, खालतेपण ह्या संवसारांत आनी क्रिसमस ट्री आमच्या बिसायबान सांगच्या प्रमाणे पांचवेपण, धरती, पृथ्वी हें सगळें पासारता की डिवायन प्रेझन्स, दैवीक सहवास, दैवीक संगात आमकां खंय पळोवंक मेळटा आज. आखेर करच्या पयलीं भावा भयणी 3 पॉयंट. क्रिसमस आ सेलेब्रेशन ऑफ गिवींग. क्रिसमस इज अ सेलेब्रेशन ऑफ गिवींग. पयलें दिल्लें देवान कितें दिल्लें? देवाकच. कोणाक दिलें? मनशा कुळाक. कितें दिलें? मनशापण. दुसरें मोरयेन दिलें. आपणाच्या गर्भांत ओवन आसलें तें मनशा कुळाक धर म्हूण सांगून दिलें. तिसरें दिलें जुजेन. आपणाची जिणीच ताणें दिली. आपणाची मर्याद आपाकीत खंयचीय जिदी नासतना आपणाकच ताणें दिलें. चवथें नेकेत्रांनी दिलें. कितें दिलें? उजवाड दिलो. कोणाक? त्या घरायांक. पांचवें मनजात. मनजातीन जेजूक स्वास दिलो, ऊब दिली त्या बिरांकूळ थंडी गांवांत. आनी अशें आसतना भावा भयणीनो, क्रिसमस इज अ सेलेब्रेशन ऑफ गिवींग. आमी दिवंक जाय, जिवीत दिवंक जाय, मोग दिवंक जाय, संतोश दिवंक जाय. आज जायतें तुमी दिलां आनी दिल्ल्या वरवीं आज तुमी संतोश पळयतात हांगासर. पळया एक दिश्ट घाला भावा भयणीनो. इकडे हांव चिंता आसतना म्हज्याच दोळ्यांत हांव अभिमानाची, दादोसकायेची, तृप्तेची दुखां देंवतात. आज एक रावंड तुमी पळया दिल्ल्यान कितें जालां. तुमच्या मुखार सुबीत ती गरज दिसता, कशी परस जळटा. दिल्ल्यांत आज हॉलाचो वैभव पळया, सिमिस्ते कुशें पळया, द्वारा कुशें पळया, सगळ्या फिरगज कुटुंबाच्या मनशापणा कशें पळया. आज 1920 कुटुंब ह्या फिरगजेंत ह्या फाटल्या 6.5 वर्सांनी जें कितें हांवें दिलां आनी तुमकां दिवंक शिकयलां आनी ह्या दिवच्या कार्यांत आमी मेथेर जाल्ल्यान आज हांगासर इतलें बरेंपण जालां. आनी हातूंत आमी संतोश पावूंक जाय, अभिमान पावूंक जाय. 2,500 लोक तुमी इतलो हांगासर आसात, कितल्या शिस्तेन भक्तीन तुमी बसून आसात. म्हाकाय गौरव भोगता, म्हाकाय संतोश भोगता, हांव अभिमान पावता म्हज्या कश्टांचो फळ आनी तुमच्या शिस्तेचें आनी तुमी म्हज्या उतरां दिवच्या त्या मोलाक आनी जाय की हांव धन्य जावन आसा, संतोश पावता. पूण ह्या कॅम्पासान मात उरचें नाका भावा भयणीनो. दुसरो पॉयंट आयच्या दिसा आमकां सांगता मदर तेरेसा, द फीस्ट ऑफ गिवींग. आनी तुमी कितें दिवंक जाय? कितेंय दिवंक नाय तुमचे लागीं. एक बरो हांसो दिया न्ही. दिस वर्ड्स, एक बरो हांसो दिया न्ही. हांसो मोगाचो संकेत म्हणटा ती. हांसो इज ए वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट. हांसो समवन्स ए पॅट ऑन समवन्स बॅक. बक्षाणें आनी बक्षाण्यांत ती म्हणटा मोस्ट पावरफूल. हास्या मुखांत बक्षाणें मोस्ट पावरफूल अँड प्रिन्सली गिफ्ट म्हणटा ती. मोस्ट पावरफूल अँड प्रिन्सली गिफ्ट. जर तर यू वॉन्ट टू बी मोर पावरफूल, इफ यू वॉन्ट टू शो युअर सेल्फ व्हेरी प्रिन्सली, तो रायाळ दाखोवंक जाय. तोंडार बरो हांसो दी न्ही. कश्ट येवन दी, पिडा येवन दी, नालिसा येवन दी आनी राज्य लढाई जावन दी, हे बरो हांसो दी. आनी अशें ती म्हणटा क्रिसमस इज सेलेब्रेशन ऑफ लिसनींग. दुसऱ्या सुवातेर आयका. आयका, उलोवचेंच न्ही, आयकोंक जाय. घरांनी आयकचें. शर्मा हांवें पयलो शर्मा सांगला तेच्या आयतारा दिसा, हॅव यू नॉट हर्ड ही सायलेंट स्टेप्स, हॅव यू नॉट हर्ड ही सायलेंट स्टेप्स, ही कम्स comes, ever comes, he comes, ever comes. आमचो देव आमच्या बवारींच आसा, आमच्या सांगात आसा, तो मनशापूण घेवन आसा. देखून आमी आयकचें, मनशांक आयकचें, सृश्टीक आयकचें, मावनपणान आमी आसचें. निमाणें तो म्हणटा क्रिसमस इज अ सेलेब्रेशन ऑफ ह्युमिलिटी. कित्याक देव खालतो जालो. क्रिसमस सेलेब्रेशन ऑफ ह्युमिलिटी, खालतेपणाचें आचरण. वर्तो देव खालतो जालो, मनशा बाळ जालो, गर्दनाच्या गोट्यांत मन जाती मदीं तो जियेलो. तर क्रिसमस खरेपणी अर्थ करचें म्हूण सांगल्यार आमी खालतेपणान जियोवचें, आमी दिवच्या स्पिरितान जियोवचें. आनीक आमी आनी एक सांगलो विशय जावन आसा, आयकोवचें देवाक आनी मनशांक. आनी अशें भाव भयणीनो, आमचें क्रिसमस मोगाचें जावं दी, संवसाराचें जावं दी, दादोसकाचें जावं दी, तृप्तेचें जावं दी, देवाच्या मोगाच्या अनुभवाचें जावं दी.
आमचो भावार्थ आमी उसारया सतमंतान देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्यावरी गरबे संभावलो अंकुवार मरियतावन जल्मलो पोंस तेका ताणें कश्ट सोंसले ताका क्रुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मोदेन देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यान तो जिवन जालो तो सर्गार सोडलो सर्वपाच्या उजव्याक बसला थंयता जिव्यांची मेल्यात येवरूंक येतालो सतमंता पवित्र आत्म्या कतोली पवित्र सभे भक्तांचो एकता पातकांची भक्साने कुडीचे जिवन पोण सोसणीची जीण आमेन. देव मनीस जावन मनशापण आमकां हे वर्ती काणीक जावन दिल्ल्या ह्या वर्त्या आमच्या बाबार्थाच्या संभ्रमाच्या फेस्ता दिसा आमची सर मागणी देवा बापाक आमी भेटोवया. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा पोवी सभेंतल्या पापसैब बिस्प याजक धार्मीक आनी दोतोन शिकयतल्यांनी कठीण जाय नासतना मनशापणाची माऊल्या उखल धरूंक प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर राजकीय आनी सामाजीक मुखेल्यांनी स्वंत फायदो आनी स्वार्थ सांडून एक भलायकी बरीत अभिवृद्धीची समाज रुपीत करूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. प्रायस्त पिडेस्त आनी कश्टतल्यांक बुजवण आनी कुमकेचो हात दिवंक तशेंच गरजेवंतांतय उदार जावंक आमकां बरें मन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. वायट सवयांक आनी मादक द्रव्यांक बली जाल्ल्यांक जेजू बाळका तूं आपड. तांणी एक बरो निश्चय कर हे बंदडेतावन सुटका जोडोवंक प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मिसाव गांवांनी वाव करतल्यांक तुजी विशेष बेसांवान तूं दी. शिकाप शिकून बऱ्या कामार आसलेल्या उर्बेस्त चल्या चलयेंच्या काळजान देव आपुणेचो उजो पेटय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिसाच्या मेजा भोवारी आजर जाल्ल्या आमी आमच्यो चुकी वळखून आनी वडपण देगीक दवरून कालतेपणाचो शेगून रुता करूंक आमकां कृपा दी. हेरांच्यो चुकी बोगसूंक उदार मन आमकां दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सगळींच्या मोगाळ बापा आयचो व्हडलो संभ्रम मिसळीत आसतना तुका आमी लागशिल्ल्यान वळखूंक तुजें मनशापण जाणा जावंक आमी मनशापणान बरोवंक आमकां तुजो आदार दी. आयच्या संभ्रमाक जायत्या जाणांनी जायत्या तरांनी कुमक केल्या तांच्या बऱ्या मनाक तुजो आशिर्वाद दी. बऱ्या मनाच्या मनशांक शांती समाधान म्हणलो बो आपुरबायचो संदेश तुज्या जल्मा वेळार देवदूतांनी गायन केल्लो आमचें तें बरें मन आसूं दी. आनी बऱ्या मना मुखांतर आमी एकामेका सोंसणीकायेन सोंसून व्हरूंक बोगसून व्हरूंक आनीक तृप्तेन दादोसकायेन जियोंक आमकां समेस्तांक सगळ्या तुज्या पवित्राच्या भुरग्यांक सगळ्या मनशा कुळाक बर म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या समिया मरिफात आमेन. सुंदर बाळका मुरयेच्या दुलोप सारका तुझ्या ह्या जल्मा दिसा कितें दिव आमी तुका. ही आमची काळजा भेटून दिता.
भावा भयणीनं आमी भेटोवचें बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानेक भयणीक आमच्या जिवाच्या सर्वस्व घे. प्रितीच्या बापा तुजो पूत मनीसान आमच्या मनशा सैम तुका एकपोटले वजा पोंद गोड संभ्रमूंक जी भेटोवणी ह्या प्रकाश भरीत राती आमी तुका करता ती तुका मानो म्हूण आनी तिचे वरवीं आमकां अदीक अदीक ताजे सारकी कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांव बी. आमेन. तुमचे सवे आसू तुमची काळजां उबारूया आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वोद्वेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुज्या महिमेचो प्रकाश पांकलो. मनशा रुपान दिसच्या देवाक वळखोन आतां ना दिसच्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन बसो आमची काळजां. देखून आतां देवतां बराबर आनी सर्गींच्या दळबारां सांगाती तुजे मायमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. असल्या दिनवाशी काळजां बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी देणी हाडल्यांत ती तूं मानून घे आनी तांचे तुजो आशिर्वाद घाल. तुजे कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय आख्या पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता. फ्रांसीस तुज्या साकरा आमच्या भाग्यवन बापा बसूत पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा बसूत आनी धर्मतांनी परगटलेलो तोच करो भावार्थ सांबाळतेल्या आनी शिकयतल्या बसूत. सर्वेस्परा तुज्या साकरा साकरणी खातीर आमची मागणी आयक. तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आमा समेस्तांची दया कर. आमचो बाबात आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. सासणाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाकणूक घे बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर. स्वस्ती आनी तारण आम समेस्तांक लाभच्याक ते आमी समर्पिता. आख्या पवित्र सभेच्या एकवटांत आज आमी भगवंत अंकुवारीन मोरयेन आपले अंकुवारपण सांबाळून संवसाराच्या सोडवणदाराक जल्म दिलो ती भोव पवित्र रात आमी संभ्रमता. आनी ते मोरयेक त्यास जेजू क्रिस्ताच्या आनी आमच्या आनी देवाच्या सदांच अंकुवार मायेक भक्तीन वंदिता. तेच परी तिच्या पती भाग्यवंत जुजेक भाग्यवंत पेद्रू आनी पावलो आनी आंद्रे जाकोब जुआंव थॉमस जाकोब फिलीप बार्तोलोमेव मातेव सिमाव आनी थादेव लीन क्लेत क्लेमेंट क्रिस्त कर्नेल सिप्रियन लॉरेस क्रिसोगन जुआंव आनी पावलो कॉस्म आनी दामियान ह्या तुज्या धर्मतांक आनी रक्त साक्षांक आनी समेज तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनीक आदार दी. बापा तुज्या मुण्याऱ्यांची आनी ह्या सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सासणाच्या क्यास्तींतली आमकां निवार आनी तूं विसरून काडलेल्या मदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल
आणि ती तूं मानून घे आनी थंय खरेपणी आत्मीक तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुजे एकल्याच पुता आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी वोंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें वोंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासूत समर्पोवची. तेच परींच्या वाण जाता आसतना आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नोब्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासूत आनी समेस्त मनशां पासूत तें वारवतेलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बाबर तसो गोड परगटुया. सुमिया आमी हो मुंडो गाता आनी हे कालसेन ते पियेता. कितले फावटी तूं परत येसर तुझे मरण परगटा. बापा, आमी तुजे मुणयारी आनी तुजी फर्जा तुज्या पुता आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आनी सरगार चडण्याचो भक्तीपणी उडास करता. आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली मायमेवंत देवा आमी तुका समर्पिता. ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली हो जिविताचो वोंडो आनी सरवणेची काल्स हांचे तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितीवन साकरा आबेलाची देणी, बाबार्थ्यांच्या बापा अब्रामाचो यज्ञ आनी तुज्या याजका मिल्की सदेकाची भेटोवणी तुवें मानून घेतली. तेच परी हेय बलिदान तुका मानू. सर पदवेदार बापा, तुजो दूत हें बलिदान सरगार तुजे मुखार व्हरूं म्हूण आमी खालतेपणी मागता. अशें ह्या विधी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतली आमा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी तूं आमकां बर. सर्वेस्परा आमच्या मेल्यांची काकुळट कर. भावार्थची मूर आसून ती आमच्या दिंगेल्यांत आनी विसवांत आसात. तांकां आनी क्रिस्ता थंय मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड, सूख आनी शांती मेळूं. आनी आमा पातक्यांक तुजे अगणित काकुळटीचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवंक नाका, पूण आमची पातकां भोगोस. आनी जुआंव, स्टेफन, मातियास, बार्नाबास, इनास, अलेक्सांद्र, मार्सेलीन, पेद्रो, फेलिसिता, पेरपेत, आगाता, लुसिया, आग्नेस, सिलिया, अनस्तसिया ह्या तुज्या धर्मदूतांच्या आनी रक्तसाक्षांच्या आनी समेत तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशीन तूं सर्वेस्परा ह्यो सर्व बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन.
आमच्या सुरवणदाराची आज्ञा मौनान धरून ताणेन शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन गावुया. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुरवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशा नत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. जेजू क्रिस्ता देव तुज्या धर्म तामणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे भवी सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. तुमची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. हांसो म्हळ्यार हांवें मनशापणाच्यो हांसो बऱ्या तरान आमी दिवया आनी एकामेकाक बरें फेस्त उजव्या दाव्याक आसल्यांक एक सेकंड दिवन बरें फेस्त आमी मागया. भाव भयणीनो, आयच्या राती देव मनीस जाल्लो वस्तू तो जेजू क्रिस्त इम्मानुवेल देव आमच्या संगाता. तो आमच्या आसा, ताचें मनशापण ताचें देवपण आमच्या संगाता आसा. ह्या देवपणान मनशापणांत आमी वांटेली जावचे सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Jesus
काळजांत ये पोसणारा जेजू तुये हार्दिक स्वागत तुका जिवीक नंदन करूंक तुये आमच्या मोगाळ न्याया आमच्या काळजांत जेजू तुये हार्दिक स्वागत तुका जिवीक नंदन करूंक तुये आमच्या मोगाळ न्याया 2000 वर्सां पूर्वी बेथलेहेम शहरांत मागीर आमकां विजे कुर्शी गर्दानाचे कावणे तूं जल्मोन आयलो संवसाराक संतोष हाडलो तूं जल्मोन आयलो संवसाराक संतोष हाडलो आमच्या काळजांत जेजू तुये हार्दिक स्वागत तुका जिवीक नंदन करूंक तुये आमच्या मोगाळ न्याया. आम्ही प्रार्थूया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, आम्हा फातक्यामध्ये आयच्या राती जल्मल्या तुझ्या पुताक निष्कळंक अंकार मायेच्या हातांनी पळयोवन सांगूंक नजो तितलो संतोष तुका भोगलो. त्याच पुताक उंड्या वायनाच्या रुपार घेवन आमची काळजां दादोसपणान बुरला आसतात. त्याच अंकार मायेच्या आदारान आनी राखणेन जेजू सारकी आमी दिसान दीस वाडोवन तुजें काळीज तांबनासतना दादोशी करूंक आनी समेस्त मनशांक तुज्या मोगाची वळख दिवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांव बी. जेव्हा मोगाच्या फिरगजगारांनो सैरेदेऱ्यांनो आनी हांगासर जमा जाल्ल्या सुमार 2,500 भक्तिवंत लोकांनो, तुमकां समेस्तांक बागी नतलांचें फेस्त हांव मागता. आमच्या सांगाता फादर रोशन आसा, फादर रोशन लोबो आमच्याच फिरगजीचो पिलिकुळा वाड्याचो थोडो तेंप रचेर तो आयला आफ्रिकांत ताचे मिसांव. ह्या संदर्भाचेर फादर रोशन लोबो आमच्या सांगाता मेळिल्ल्याक थोडे दीस आमच्या सांगाता तो आसतलो. ताका ह्या संदर्भाचेर हांव देव बरें करूं म्हणटा. बाळू जेजू आमकां सर्वांक आपल्या मोगांत शांती समाधानान भरूं म्हूण आशेता. अ व्हेरी हॅपी जॉयफूल क्रिसमस टू यू ऑल.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं अगणित मोगाळ तुमचे तकले वागून धरा. अगणित मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलो आनी ताच्या महिमेवंत जल्मा वरवीं ही पवित्र रात परजळीत केली. तो सुबाप आगुण असो काळोख पयस करूं आनी सुगुणाच्या उजवाडान तुमची काळजां भरूं. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोष भरीत खबर गवळ्यांक दिवंक आपल्या दुतांक पाठयले. तो सुबाप तुमची काळजां संतोष दान भरूं आनीक शुभ वर्तमानाचे दूत तुमकां करूं. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं सर्गांनी संवसारामध्ये एक कोट घडोवन हाडलो. तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टागात दिवं आनी सर्गींच्या सुखांत तुमकां पावो. आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. वोसोन येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बाळोक हांगा बेजार करया. सम्यान जेसू ह्या संवसारांत बाळ जावन तो जल्मलोय आनीक आमकां मनशापणाचे वर्ते देणे तुवें दिलें. आज बाळकुसुमो घेतिल्ल्या घेता आसतना ह्या तुज्या भुरग्यांचेर आनी ह्या रुपण्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हो आमी घेता आसतना आमच्या ती मनशापण वाडोवन दी, देवपण वाडोवन दी. अशें ह्या जिवितांत कितें तुवें हाडलां ही शांती समाधान तृप्ती दादोसकाय आनी मनशापण ते यथेश्ट मापान आमकां हर एकल्या लाभोवन दी म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. संतोष पावया गोरवा कावणे निदला पळेर रावया. गोडव्या संगी संतोष बरी गीतां गावया. गवळ्या संगी मोगा बरी काणी गाया. जेजू बाळो सल्माला संतोष पावया गोरवा कावणे निदला पळेर रावया. गोडव्या संगी संतोष बरी गीतां गावया. गवळ्या संगी मोगा बरी काणी गाया. देव देवांचो देवला संवसारा राय रायांचो निकला त्या तणां. हो राजांचो गायता अंतराळांत वांकोन प्रकाश सगळ्या भुंयतळांत. जेजू बाळूक सल्माला संतोष पावया. गोरवा कावणे निदला पळेर रावया. गोडव्या संगी संतोष बरी गीतां गावया. गवळ्या संगी मोगा बरी काणी गाया. जेजू बाळूक सल्माला संतोष पावया. गोरवा कावणे निदला पळेर रावया. गोडव्या संगी संतोष बरी गीतां गावया. गवळ्या संगी मोगा बरी काणी गाया. रात उजवाडल्या क्रिस्ता जननान वाट दाखयल्या विचित नेकेत्रान. सर संतोषला दैवीक आनंदान. संवसारांत बऱ्या शांती समाधान. जेजू बाळूक जल्माला संतोष पावया. गोरवा कावणे निदला पळेर रावया. गोडव्या संगी संतोष बरी गीतां गावया. गवळ्या संगी मोगा बरी काणी गाया. जेजू बाळूक जल्माला संतोष पावया. गोरवा कावणे निदला पळेर रावया. गोडव्या संगी संतोष बरी गीतां गावया.